वर्साचो सादो काळ 22वें सतोळे सोनवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वळी 1 ते 5. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो तळांतार मुरडून खाताले. कांय फारिजावांनी तांकां म्हटलें, सोनवाराचें करून नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबरच्यांक खावंक सोदले नासली, पूण फकत याजकांनी खावंक येताले तें देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? ताणें तांकां म्हटलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.